सुरवातेक आमी गीत घेवया पेज नंबर 15 829 सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आमी दुसरो श्लोक गायतले हांव. आयज देवान आमकां दिलो दिसो भाग्यवंतांक वर मारीच्या योद मिसाचो खोदखोद्यान करूं सोमुया वेली मुखार एक काळीज मोनाची सोगली देवाचे आठोया ओनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सदां सजना सजना Alleluia 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 Alleluia. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावडेनो आज 2024 ह्या नव्या वर्साचो पयलो दीस. तशेंच आज मारिया देव मातेची आवय ही दबाजीक संभ्रमणी. ह्या दोन्ही संभ्रमणीक वांटो घेवन आमी खुशालभर खालच्यान ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यांक देवाक आरोग्य दिवंक आनी देवाची वाखाणी करूंक. तशेंच आज अंतो संवसार भोग शांतीचो दीस म्हूण मनयता. देवान सगळ्या संवसारांत आमच्या कुटुंबांत संस्थेंत शांती दिवंक म्हूण आज आमी खालचेपणी देवा लागीं मागता. तर कुशालभर काळजान आमी ह्या मिसापेन वांटो घेवया आनी वांटो घेवच्या आदी आमी सगळीं पातकां वळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणी आमी मागुया. हांव पातकी सर्वपदार्थ देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून अंतरान उच्चारून वाटेन आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदार्थ देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शास्त्र जिविताक पावूं. आमेन.
सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिन वाहतो तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पोटा सोम्या देवा देवाची शेणी तू संसाराची पाप काढाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाप्पाची मोहिमेची जेसू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी प्रार्थूया. स्वर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुळाचे एके वस्तुरेक तिचें आंकवारपण सांबाळून तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्लें एके वोत्तें आवयचें देणें ओळखून आमी समेस्त जिवचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवन मायेच्या पावलांनी चलून देवचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. लोकगोटीच्या पुस्तका वेले वाचूंक सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय इस्रायलाच्या पुतां दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामोळाचो पोरसूळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं सर्वेस्पर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं हे पोरी इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वळकार आमचो जबाब जातलो कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. 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 तुलो बायन
तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मुनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो अळकतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. सबाब कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटून संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोटी करताय, निती प्रमाणे करताय पोरसांची मुनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. सबाब कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. सबाब कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. भाग्योंत पावलून गलासीकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, नेमलोलो काळ भोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके वस्तोरेक जल्मलो, सुमूर्ती काल जल्मलो आनी सुमूर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलेलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं हे फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणचोच दायजी केला. देवाचें उतोरी. देवाचे वडकार. उदकाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यान वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी वेगळीं वेगळीं वच जाल्यार मारिये जुजे आनी केन्नावन दवरलेल्या बाळक गवण्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें. ताचें सोत तांकां घुमून आयलें आनी गवण्यांनी तांकां सांगली. ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घोळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळीं आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत गवली
परत गेले. बालकाची सुनोत करूंक 8 दीस भोवतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यांत संभोवचे आदींच देवतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. दिवक्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी साबी मांयक जायत्या नांवांनी पुकारता, जशें मिलाग सायबीन, रुजार सायबीन, काकरुचार सायबीन, नादी. पूण हेचें सगळें व्हडलें टायटल आमी मारी दिलां तें म्हणजे मारिया देव मातेची आवय. हें टायटल दिल्लें बिश साहेबांनी जेन्ना ते सगळे बिश 431 वर्सां एफेसस ह्या शारांत जमा जाल्ले आनी तेणी मारयेक हें टायटल दिल्लें. पूण ही सोमरोमणी जी आमी आज कोत्ता फकत 1970 वर्सां परगोटली. ती परगोटली भाग्यवंत दुसऱ्या पावलोन पाप साहेबान आपले चिटीत, आनी ते चिटीत नांव जावन आसतना मारियालीस कुल्तूस ह्या ती चिटीत सांगता खरेंच मारिया एक शुभांग आदी एक भाशेन खुशाल बरीच वस्तोरी, कित्याक देवान तिका आपलीच आवय म्हूण वळखून घेतली. पूण हाची मुलां आमकां आदी मेळटात. लोक सांगता की मारिया बेगीन धांवून एलिझाबेथाक भेट घेवंक गेली, कित्याक जायत बरी खबर सांगूंक. जेन्ना मारिया एलिझाबेथच्या घरांत भितर सरली तेन्ना एलिझाबेथान अशें म्हणलें, आनी म्हज्या सोम्यांची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. ह्या उतरांनी एलिझाबेथ मारिया देवाची आवय म्हूण वळखून घेता. बाबडून आज सगळीं वाचपां जावं पयलें वा दुसरें तिसरें आशिर्वादचे रितीचें वाचपां आमी हें वाचपां आमकां देवाचो आशिर्वाद पळोवंक येता. पयलें वाचप हें वाचपाक आमकां याज्ञिकाचें बेसांव मेळटा आनी हें बेसांव सोरेस्पर इज्रायल पोरचेक आनी आमकां आशिर्वाद दिता. पयले सुवातेर आमकां आमचो सगळो दिसपट्टो ग्रास मेळटलो आनी तशेंच देव आमकां सांबाळटलो म्हूण सांगता. दुसरें बेसांव देव आमचो भरवांसो आमकां सांबाळटलो. तिसरें बेसांव देव आमकां सगळ्यांक खरें जिवीत दिता. हें आमकां मेळटा पयलें वाचपाक. दुसरें वाचपाक पावलो गलेस्कारांक आशिर्वाद दिता. पावलो म्हणटा तुमी सुभागी, कित्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक सोंसान धाडलो आनी सगळ्या लोकांक एकवटायलो. देखून आमी सगळीं बापाक आब्बा म्हणून येता. आमी सगळीं देवाची आपुरबायची भुरगीं. तिसरें वाचपाक सोरेस्पर घोवणाचेर आशिर्वाद घालता. ताका बरी खबर सांगता की बेथलेम शारांत एक बाळक जाला आनी तो बाळक खंय न्हू फकत देवाचो पूत. आनी ही खबर आयकून एक घोवली हे बाळकाक मेळूंक वेतात. बाबडीनो, ही बेसमां हो आशिर्वाद देव आज आमकां दिता. आजच्या दिसा आमी हांगा जमा जाल्यो खुशालकायेन मोगान, कित्याक आज आमी दोनी संभ्रमणी कोत्ता आनी देव आमचेर आशिर्वाद घालता. देवान एक सादी सिदी ओस्तरेक आपली आवय म्हणून विचरून काडली. कित्याक जायत ती सिदी सादी आवय म्हणजे ओस्तरी म्हणजे मारिया. ती जिवितांत जायते गूण मेळटात ते आमी आपणावंक येता. पयलीं म्हणजे मारियेन देवाचें आपोवणें स्विकारलें. तेन्ना आन गेब्रियल मारयेक भेट घेवंक येता. मारिया तो व्हड घाबरता, भियेता. पूण मारिया देवाच्या आपोवण्याक स्विकारता आनी म्हणटा जशें तुवें येवजलां तेंच म्हज्या जिवितांत येवून दी.
एके भाशेन मारिया देवाचे आपण स्विकारता आनी एके आख्खे जिवीतभर ही आपण आपल्या जिवितान जियेता. तिका खूब कोस्ट दूख सोसूंक पडले तरी देवाच्या भावाक धरून ते आपलें जिवीत सारता. दुसरे सुवातेर मारयेचे नम्रतायेचे लावीरपायेचें जिवीत देवान मारयेक आपलीच आवय अशी गुंजून काडलेली. पूण ही आवय सिदी सादें जिवीत सारता. तिचो पती आसलो तेवोय बारीक मोठें काम करून कुटुंबाची सेवा करतालो आनी मारये आपलेंच काम धाकटुलें काम घरांत करताली. ती खरेंच ल्हानविकायेन भरलेली. तिसरो गुण म्हणजे मारयेन सदांच देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. मी आयकलां आज शुभ वता म्हणा की मारे सगळे जेजूचे कायदे पाळले. मी आयकलां की जेन्ना जेजू बालक जेजू 8 दीस आसलो ताका नांव दिलें कायद्या प्रमाणे. तशेंच 40 दीस संपल्या उपरांत ते देव मरांत व्हरून जो वावर जो कायदो आसलो तो पाळलो. मागीर सगळ्या जिवितान मारयेन आपल्या देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. भाव भयणीनो, असले जायते गुण माझ्या जिवितांत आसात. ही वस्त एक वेगळे भाशेन भाग्यवंत देवाची आवय. हे गुण आमी आपल्या जिवितांत आपणावंक आमी ह्या मिसा भेटेंत खालतीपणी देवा लागीं मागुया. आमी सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ परगटुया. सतमानतान देवाक, सपुर्वा देवा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक, जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेस पुताक, आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून संभवलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पोंसला काल ताणें कोस सोंसलें, ता कोसार जोडलो, तो मेलोन ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुभ देवा बापाचे उजव्याक बसला, तूं ती जिव्या मेल्ल्यांची मनसोबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसोडेचें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सोमी जेजूक आमकां म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. हे वेळार आमची कांय मागणी भावातान मोगाळा बापा सोशी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती बाबाताच्या स्वताची कॉल समजुनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक दिवंक आनी पवित्र सभे कडल्यान पयस गेल्ल्या बाबा भयणी लागीं हाडून ते वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जोगडी पयस करून संवसारांत शांती हाडटले निर्णय घेवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. नव्या वर्सान प्रवेश करतना मार्या माय भाशेन आमी देवाचेर आमचो बाबार दवरूंक आनी ह्या नव्या वर्सान देवाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर पडूंक आमचे खातीर बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आतां आमची सुखास मागणी देवाच्या हातान घालुया. आमची मागणी आयकून घे
प्रार्थुया दयाळा बाप्पा, खालतेकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी ह्या नव्या वर्सांत तुजेरूच आमचो भावात चिरगोट कोर आनी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 37, C22, माफी मागता शांती दिता. Baboynico radonasoy imidomnin napaktoka angas tobor tushidana poilishadi korun tobot mafi magda Shanti Dita Deva Pelyak Mogar Vengon Moshi Vopni Korun Kieta Mafi Magda Shanti Dita Deva Pelyak Mogar Vengon Moshi Vopni Korun Kieta म्हजे भाव भयणींनो, आमचें बलिदान देवा बाग मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भगवान देवा, मातेची दबाची परब आमी संतोशान समरुमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केल्ली तें कुर्बेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदर सासनांचे देवाक सोर्क आनी सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली आमकां मारीचो आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या अंकपणांची वड बी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे दर्शीन देव ताणो दरबार तुजी तीर मोहिमा वाखाणटात. ताचे सांगात ती आमच्या ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Soy
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान जाणून हिंद देणी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमेर क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समज घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सास्तें खोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक आनी तुमचे पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटसो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी लोडो खाता आनी काशीतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेवच्या मन नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीन उगडास कोता आनी उंडो आनी काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी इकूड अवस्था आमी समेस्तांक पोत आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आखचो सारतो पोत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा, सोलियालिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्ज बस मेल्लें ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां दुसऱ्या गोटेन मेल्लें समेस्तान तुजे पुरचो मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमची दुआ कर म्हणून मागता. आंकवा मदेवाचे माये सांगती तिच्या पोती भागवून जुजे भागवून दोर दिता सुखात मालोलें तर सगल्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांणे सांगाता तुजी मोहिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोर वडवण आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुजे सुखां कसो येणी बरोशें ओतरेकता तर आमकां तुजे दाव काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक रासोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजू चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलाच्या जेवणा पयल्यान तीच सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया पेज नंबर 58 D21 जेजूशी येयात
तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या कोणवळे बापा जेजून आमकां मायेतावन घेतोली कूड आनी रगत आमचे खाण आनी पिवण जाल्यांत हे उमोलीक देण्या खातीर तशेंच ताची आमकां मायेच्या आनी आमच्या जोड एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासत कलकोतीर काळजान आमी तुका दिनवासतां ज्योच्या आवयचे देखी प्रमाणे चलूंक सगल्या आवयकांक कृपा दी आनी जेजू वरवीं आमी समजतानी हे सगळेचे मायेचे आनी आमचे जोड एकल्याचे आवयचे काळी संदसान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसात. पयलीं स्वातेर हांव फादर आपोलो कार्दोस तांकां दिनवासता कित्याक ताणें हें मीस आमचे पासून भेटयल्लें आसा देवाचें उतर तुमकां पुरगटलेलें आसा. ते भायर आमचे हांगसर वांगडी आसात सांकिस्तांव क्वायर मिडिया हेर तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय सगळ्या जाणांक तुमी सकाळीं उठून हांगसर आयले हें नवें वरस तुमी मिसांतल्यान स्टार्ट करतात तुमकां भरपूर देवाचो आशिर्वाद मेळूं. आयज पयले वाचपान तुमी पळयलां की तें बेसांव दिलेलें आसा तर हें बेसांव आमी सदांच घेता सोमच्या आदी तेन्ना तें घेवन आमी घरा वेता तर हें बेसांव आमकां सदांच आसा देवाचें. आमची मिसां आयज आतां 8 ते उपरांत 9:15 आनी आयताराची म्हणून हितून 3 मिसां आसतात 7 आनी 8 आमचे भाशेन 9:15 इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी मिसां 2च आसतात 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत सुमार 100 मिटर्स दावे वाटेन पळयशें जाल्यार फुडलें कपेल आसा थंय तें कपेल आनी तो जागो कॉलेज सायबाक दिल्ली तो हांगसर आसतना तो थिंसर तो मिसबा भेटयतालो तर तो जागो पवित्र आसा. थंयसर दर म्हयन्याचे 6 तारखेर 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस जाता. ह्या वर्सा आमी थोडी मदत करूंक केल्या
खूब लोक हांगसर कुमसाराक येता तेन्ना तांकां कावन्सिलींगूय जाय. तर कावन्सिलींग आमी एका दिसाक घेतलेलें हांव शुक्रारा दीस आमचे भाशेन सकाळचे 9 ते 12 पर्यंत आनी इंग्लिशीन 3 ते 6 त्याच दिसा शुक्रारा दीस. दर शुक्रारा दीस ते आमी आमचे कावन्सिलींग कम कुमसार आसतले तो तुमच्यान त्या दिसा येवंक जाता. सकाळीं येशात सगळीं जाणां बरोबर जाल्यार आमच्यान एक रेतीरूच कसो करूंक जाता आनी त्या प्रमाणे तुमकां खूब मदत मेळटली. कित्याक खूब मानसीक प्रॉब्लम आसा म्हणजे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नाका जाल्ली वस्तू आमी मनांत दवरता आनी कशें ती सुटवी करूंक जाय ते आमी नकळो मागीर दोतोरांगेर वेता दोतोरां मागीर आनी कॉम्प्लिकेशन करता न्हय ते भाशेन. पूण हे प्रॉब्लम आमचे भितरले चिंतनाचे संबंदाचे तर हे आमी सुटावी करीत जाल्यार तुमकां खूब बरेंपण फावो जातलें आनी बरी सावथ भलायकी तुमी जियेतल्यात. तर आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. हे सोलम ब्लेसिंग एक मागण्या खातीर तुमचो जवाब जातलो. आमेन. देव सगळ्या देण्याची झोर तुमकां आपले कृपेन भरून भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी हे सगळ्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावात थीर करूं तुमचो बोरवांसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन वालोल्ल्या पृथ्वी मोगांत पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळ्या तुमच्या जिवीत शांतीन चलोवं तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासण्या जिविताक तुमकां पावूं. आमेन. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 208 T13 देवाचे माये.